सो इशुकाचे मॉर्निंग रुटीन झाले. इशू झाला गुड मॉर्निंग म्हण. सांग आपण आलो म्हणून सांग. हां की करता सायकल का तुझे दार ओपन आ मरे दार बंद कर मरे. ओय ऋत्विकनी एक काम सारखं करणार. खो इथं दार ओपन दिसले की धावलो. हां चल तू टॉईज बिना थोडं खेळ. चल यो उठ ठेवस किती फक्त भारी या म्हणटा पळ्यात पण आता मसा हात सोडटा आणि फुडें वयता. नाका ते काढ कितें घातला शिवनाथान सारकें घालूकूच ना. उड ते घालूकूच ना सारकें शिवनाथान. काडना आतां काडटा सगळें डोर बीन सगळं असतं तर आनी ऑर्डर करूंक जाय म्हाका. कित्याक फ्रिजीकूय लावूंक जाय आनी हेकाय लायिल्लें आहा म्हाका दिसता खंय गेल्या कोणाक खबर. हेकाय मागीर शू स्लोली मागीर अशें हें काडटलें मागीर सो असले आनी ऑर्डर करतले. म्हाका दिसता 1-2-3 आसा असले जिथे लास्ट टायम हाडलेले. यो हात दी यो चल यो ताका हात ऋत्विक. ऋत्विक आता उठला. हेजे सामकें सकाळ आता स्कूल लागीं पावला. 4 दीस उरला आता स्कूल ओपन आनी 11 उठटा. हेका सांगलें मातशें बेगिना उठ कित्याक मागीर त्या दिसाक न्ही ताका मागीर त्रास जातलो बेगिना लेट बेगिना उठपाक. 1-2 दीस न्ही एक्सायटमेंटान तो बरो उठटा मागीर स्टार्ट तेजें मागीर रडपाचें मागीर शिव ताका मारता मागीर. इशू यो हांगा काड नाका पळय काडटा सगळें ओडून 1 मिनट आं. सो हें पळय घातलें हांवें सो आतां जायना पळय मस्ती. चल तुजें काम जालें. चल आतां खेळ. चल यो टॉयज बीन काडून दवरता ताका वाज हाडटा फक्त किचनान येता. यो घे यो ते काड घाल एकाच कामाक वयता. यो चल. सो चाय पिता. 11 जाली. 11 जाली. पप्पा मला सायकल दिले आज बी पिता सायकल आयज तुका दिना. पप्पा सांगता पप्पाक. हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहा तुमी. आमी सगळी बरी आसा. टायम जालो 11:30 आनी आतां हांव व्लॉग स्टार्ट करता. आमचो आहा न्ही व्लॉग स्टार्ट करूंकूच दिना. मदीं येता. हें पळयात पळय हांव कितें करता हें रुमान कितें काम आहा न्ही दार बंद करता आनी म्हाजें काम करता. सो दार बंद केलें न्ही येवन रडटा व्हडलें हांगा येवन त्या कामां जाय करपाक. जो पर्यंत तो न्हिदना तो आमकां त्रास जाता. पळयात हें काडपाचें तें काडपाचें खंय हात बीन चिड्डात म्हूण भंय दिसता असो करता. सो ऋतिकाक धाडलेलें हांवें शॉपार. म्हाका न्ही कॅप्सिकम जाय आसलेलें म्हाका 2च जाय आसलें कॅप्सिकम कित्याक चड हाडून दवरना हांव. ते आमगे चड यूज जायना मागीर पिड्ड्यार येता. 2 धाडून दिले तेणें. एक सामकें कुसलेलें धाडून दिला आनी भुरगे बीन गेले न्ही ती अशेंच करता कुसलेलें धाडून दिता. सो हांवें म्हटलें ताका तें व्हर आनी दुसरें हाड. सो आनीक ना एकूच आहा हेडे सो एकूच पुरो म्हटलें. असलो तो आमचो तो शॉपवालो बरो आहा. सामकें पिड्ड्यार जाला कळ्ळें न्ही. आनी पयशे कमी करचे ना पयशे तितले घेता. कुसलेलें धाडून दिला असो म्हटलें तो एकूच पुरो म्हाका. ओके सो मॉर्निंग रुटीन जालें. इशूकाय बेगिना न्हाळयलें मागीर ताका न्हाळून मागीर हांव बेगिना बी न्हालें. गरमी येता खूब 2दां न्हांवचें पडटा. रातचें मागीर परत न्हाता हांव गरमेन बरें. सो सगळे कपडे बी फोल्ड करतालें हांव. जालें मागीर सगळे कपडे फोल्ड केले आनी हें एक काय मायडेन न्ही हें एक चादर हें व्हडलो कळ्ळें तुमकां न्ही तो वयर आसलेलो. काल बेश्टें हांव तें वयर न्ही कितें चॅक करतालें म्हाका कितें जाय आसलेलें. म्हाका मागीर हें दिसलें हें केन्ना हाडलेलें खबर आहा जेन्ना आमी घरान रावपा येयल्लीं पळय तेन्ना 7 years जाले. हांव मातसो ऋत्विक हांगा यो ऋत्विक मातसो व्हर ताका भायर. ते म्हाजें परफ्यूम बिफ्यूम सगळें मोडून घालतलो मागीर तो उडोवन. व्हर ताका भायर खूब काम करता पळय व्हर ताका भायर. सो हें बेडशीट न्ही न्यू आं यूज करूंकूच ना थोडें बेडशीट चादर तें. सो मागीर म्हटलें ताका काल वॉश केलें. म्हटलें आतां यूज करया. यूज केन्ना जेन्ना पावस पडटलो पळय तेन्ना थंड पडटलें पळय तेन्ना हांव यूज करतलें कित्याक कितलें म्हूण दवरतलें ताका भितर ते मागीर कपडे पिड्ड्यार जातले. आनी दार बंद कर. चल व्हर ताका भायर खूब मस्ती त्या वेळार खेळ मातसो. सो म्हटलें चल काडया म्हटलें काडून ताका वॉश केला. सो आतां यूज करतलें हांव. आनी हें आतां आमी यूज करता पळय हें आना हेकाय म्हाका दिसता 5-6 वर्स जालें. आतां आमी हें यूज करता आनी तें एकदां पांघरून घेतलें न्ही तुका गरमी जाता म्हणजे इतलें थंडेक बरें हें.
सो आतां आमी यूज करता. सो म्हटलें मागीर ते पावस पडलो न्ही मी हें दवरता तें हें स्टार्ट करतलें हांव. सो म्हाका यूज करूंक जाय न्ही, सो ताका लागून सगळे म्हजे कपडे फोल्ड करून जाले. आनी काल भयण गेली सकाळी 6:30 बस ते सकाळी बेगिनाच गेले. सो बेगिना गेले आनी मातशें बरें पडटा, तितलें वोतूय उरना, बेगिना पावता. 11 पावले ते. सो तो पळय 11 पावले ते. सो म्हटलें आपूण सकाळीच वयता म्हापा जाल्यार मागीर जेवून बिवून न्ही जायना. सो मागीर 11 तेमी पावली. सो कळकूच ना 8 दीस कशे गेले ते, हय का न्ही. सो येना म्हणटाले ते. सो हांवें ताका फोर्स केलें यो एक 4 दीस रावन चल म्हटलें. सो गेले ते काल. मागीर काल हांवें अशें कांय व्लॉग बीन करूंक ना, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी काल आमच्या घरांनी आमची युट्यूब फॅमिली येयल्ली. आयरीन फ्रॉम लंडन ती येयल्ली. ती हेजे पयलीं आमगे येयल्ली आसा. सो काल तिमी हजबंड वायफ दोगूय जाणां येयल्ली, भुरगीं येवून आसलेलीं. तिमी लंडन आसा कॉलेज न्ही, ताका लागून. सो काल ती येयली. कपडे हाडलेले म्हाका ताणें. इशुकाक चॉकलेट दाखयता तुमकां. सो हें पळयात म्हाका सगळें वॉश केलें हांवें कालूच वॉश केलें. सो हें म्हणजे एक शर्ट कशें तें म्हणजे चड अशें लॉंग आहा तें, कळ्ळें न्ही, बरें आहा. आनी हो एक आसा, हो सामको बरो आहा, हे पळय लांब आहा, लांबचे लांब. आनी हो न्ही अशें ताका सायडीन दोन हें आहा. आनी हेज्या भितर न्ही अशें एक टी शर्ट बीन घालपाचें. सो हें म्हाका न्ही चड शॉर्ट जाता. सो हांवें घरान घालतलें. सो चड म्हाका शॉर्ट जाता की हांव शॉर्ट कपडे चडशे भायर बीन घालना, ताका लागून संवय ना न्ही घालून तशें. आनी हें एक दिलें म्हाका, हें म्हाका खूब लायक. हेज्या पयलीं म्हाका ताणें असलें दिल्लेलें सेम, तो पिंक आनी वायट. सो दिस टायम म्हाका सेम दिला, ब्रावन आनी वायट. आनी हो सामको स्ट्रेचेबल आहा, बरो सामको कपडो. ओके, सो सगळें काल धुवून घातलें हांवें. सो म्हटलें फोल्ड करून दवरया म्हटलें. कपड्याचे रास खूब पडटा. आनी वयर आहा दाखयता तुमकां, आनी खूब आहा, आनी काडूंक ना. सो हें पळय थोडेशें आसा वयर आनी ते आनी काडूंक ना. सो म्हटलें कपडे खूब पडटा. ओके, सो चला एक कपड्याचें काम जालें. आतां वयता हांव भायर, पळयता हेका हांव न्हीद घालता आनी मागीर जेवणाचें कितें आहा तें प्रिपरेशन तें करता. आनी आयज खूब दीस म्हणटालो शिवनाथ आपल्याक जॅकफ्रूट आयस्क्रीम कर म्हणटालो. सो आयज तें करता हांव. जॅकफ्रूट आयस्क्रीम खूब इजी आसा, करया म्हटलें. केन्ना लागलेलो कर म्हणून. म्हणटा आयज आहा जॅकफ्रूट. आमी नुवेंम गेल्ली न्ही, नुवेंम गेले तेन्ना आमकां स्टार्लियान हें दिलेलें जॅकफ्रूट. सो काल हांवें तो कापलो. आतां आयज खूब आहा तें घरे. सो म्हणटा आयज थोडेशें करतलें आयस्क्रीम, चड न्ही, कळ्ळें न्ही. कित्याक हांव तें आयस्क्रीम फर्स्ट टायम करता. करूंक कळटा पूण केन्ना करूंक ना. सो म्हटलें इल्लेशें घालून करून पळोवया म्हटलें. इफ तें बरें जालें नेक्स्ट टायम करपाचें. ओके, तो चला हयसर फोल्ड करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. तो इश्वीक न्हिदलो. सो आतां मेन काम म्हणजे रांदपाचें व्हडलेंशें कांय ना आयज. आतां हांव करता सॅलड. ओके, सॅलड काल हांव डेफिनेटान गेल्लें न्ही, तो असलें हांव घेवन येयलें. कितें म्हणटा खबर ना म्हाका, इट्स लायक तवशे भशेनूच तें इंग्लीश कुकुंबर. म्हणजे बरें आसलें, फ्रेश आसलेलें. ओके, सो कितें जाता खबर आहा, हांव ब्लिंकिटांतल्यान भाजी बीन ऑर्डर करना, तेंचें बरें येयना, सामकें सुकलेलें बीन येता. सो सलाड मातशें बरें म्हटलें कुकुंबर घेवन येयलें हांव. सो आतां हांव सलाड करता. आनी सुंगटां आसलेलें, बारीक सुंगटां तेन्ना हाडलेलें पळय, सगळें उजळिल्ले आमी. ओके, थोडेशें हांवें सुका केल्ले आनी थोडे न्ही दवरलेले फ्रिजीन, कळ्ळें तुमकां. सो म्हटलें आयज करया म्हटलें. सो आईक म्हटलें आनीक हांव सुंगटां हाडटा बारीक. अशें उजरपाक ताका मातसो वाज येता, पण टायमूय वेस्ट जाता. पण तशें उरलें न्ही घरान, कितें सुक्का बीन अशें केलें न्ही, भाकरी वांगडा खावपाक खूब बरें लागता. सो पळयता इफ केन्ना पणजी बीन गेलें न्ही आनीक सुंगटां हाडटा हांव. सो आयज तें सुंगटांचें सुकें करतलें. आनी भाकरी केला, ज्वारीची भाकरी केला. आनी पयर न्ही पापलेटचे कालदीन केलेले, तेन्ना अंकल येयलेलो पळय तेन्ना केलेले. मागीर थोडेशे पापलेट दवरलेले हांवें, म्हणजे हेड बीन आसता पळय, शिपटी बीन दवरलेले. सो पयर न्ही हांवें ते पापलेटचे कालदीन परत केल्ले, कित्याक आमकां लायक जालें ते. सो आईक तितलें लायक जायना. आईन केन्ना असलें खावंक ना न्ही, आईन खावंक ना न्ही गे, आयज खातली. सो थोडेशें आसा ते पापलेट कालदीन. सो आयज पापलेट कालदीन, बरें सलाड, जस्ट थोडेशेंच रायस जेयता हांव दनपारचें, रातचें मागीर हांव जेयना रायस बीन. सो जस्ट थोडेशेंच रायस जायत म्हाका दनपारां. आनी रोटी हांव एकूच खाता दनपारां, एक रोटी, थोडेशें रायस, सलाड रायस भरपूर करता हांव. ओके, सलाड खावया म्हटलें. आनी रातचे मागीर 2 रोटी खाता, कळ्ळें न्ही. आनी जेन्ना आमी हॉटेलान बी जेवपाक वयता पळय तेन्ना हेवी जाता न्ही थाली बीन, मागीर रातचें मागीर आमी जेयनात. कित्याक खबर आहा, तें पोट सामकें पॅक जाल्लें आसता आनी रातचें जेवप तितलें हें नासता, कळ्ळें तुमकां. सो तशें, सो बरें पडटा. सो अशें भाकरी बीन केलें न्ही, आतां म्हटलें रायस चड करनाका म्हटलें, आयज थोडेशेंच रायस कर. आनी आयज तें सुंगटाचें सुकें करता पळय, सोय वांटून करता. लास्ट टायम केलेलें बेश्टें कांदो टोमाटे घालून केलेलें, आयज सोय वांटून करता. ओके, सो हांव करून घेता की मागीर म्हाका न्ही आयस्क्रीम करूंक जाय. ओके, सो करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. सगळें जालें आमचें रांदून. इश्वाची खिचडी जालें, आयज ताका तांती घालता हांव. आनी कितें म्हणटालें, उठलो तो
ताका आतां खावयता म्हणटे जेवून बीन न्ही मागीरूच करया म्हणटा आयस्क्रीम. सो आतां ह्या टायमार जायना करपाक. तो उठलो ताका आतां भरोवंक जाय बेगिना बेगिना. ओके सो आतां न्ही हांव एक बॉयल्ड अंडा फ्राय करता. तुमकां जस्ट दाखयता. जस्ट सिंपल आनी खूब इजी आहा. सो तांतींनी हांवें बॉयल करून घेतलेले. बॉयल करून अशे 2 कट केला. जस्ट ताका मसालो लायला. जेच मसालो जे हांव नुस्त्याक लायता पळय तेच मसालो लायला. ओके आनी अशें करूंक पळयात तुमी. खूब बरें लागता. मागीर ताका अशें रव्यान कोट करपाचें आनी फ्राय करपाचें. अशें एकदां तुमी ट्राय करूंक पळयात. सो म्हटलें बॉयल एक अशें बेश्टें खावपाक बरें लागना न्ही इतलें. सो अशें करून खावया म्हटलें. फाटीं करतालें हांव मागीर हांवें करूंकूच ना. सो याद येयली. सो म्हटलें चल करया म्हटलें आयज. ओके सो हें फ्राय करता. पॅन दवरला हांवें. सो हें पळयात बरें न्ही अशें गोल्डन कलर येयसर न्ही दोनी सायडनी बरें हें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें पळयात अशें न्ही ताका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. आनी हें जाल्लें आसा. मुद्दाम तुमी न्ही हें ट्राय करात. खूब बरें लागता हें खावपाक. सो चला जेयता आमी. शिव म्हणटा आयस्क्रीम केलें काय खंय. सकाळच्यान कितें आयस्क्रीम करत बसून जेवण कोण करतलो. बरो आहा येयलो शिव. हाय मग सगळ्यांक. एका जस भरयले. शिव आयलो आयस्क्रीम जालें की अजून करूं ना आयस्क्रीम म्हणून जेवया म्हटलें. आनी तुमकां आयज थाली दाखयता. बरें एक रेस्टॉरंट फील येता मागीर थाली पळोवन. न्ही आई बरी पळयता तशी करून. ताका जाय थालीन कितें कितें आतां. हांगासर पळया रोटी आसा. मँगो सॅलड मागीर सुंगटाचें सुकें अंडा फ्राय आनी थोडेशें रायस घातला आनी पापडेचें कालदीन. तर हें आसा आमचें जेवण. सो चला आतां आमी करया जॅकफ्रूट आयस्क्रीम. सो इतलें म्हाजे कडेन आसलेलें गरे. सो हें पळय काल हांवें न्ही हें करून दवरलें. सो म्हटलें थोडेशें करया आयस्क्रीम. सो हांगासर न्ही हांवें 2 कप घेतला जॅकफ्रूट. ताका न्ही रफली चॉप करून घेतला. ओके 2च कप घेतला. आनी हेका आतां आमकां फायन पेस्ट करूंक जाय. आनी पेस्ट करतना काय उदक बीन कांयच एड करप ना. ओके सो हें न्ही हांव फायन पेस्ट करून घेता. आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस. सो आतां घालता हांव एक फ्रेश क्रीम घालता. अमूल फ्रेश क्रीम घेतला हांवें. कळ्ळें न्ही हो फूल पॅकेट घालपाचें. कळ्ळें न्ही. सो आतां घालता हांव 1/2 कप कंडेन्स मिल्क घालता. सो आतां घालता हांव 1 टीस्पून वनिला एक्स्ट्रॅक्ट. सो आतां घालता हांव 1 कप दूद घालता. हें दूद न्ही हांवें बरें गरम करून थंड करून घेतला. सो आतां घालता हांव हें प्युरी घालता जें हांवें मिक्सरान वांटून घेतलेलें. हें सगळें घालपाचें. सो आतां न्ही हें बरें आमकां हें मिक्स करून घेवंक जाय. बरें तें मिक्स जावंक जाय. सो कंटिन्युअसली ताका अशें मिक्स करत रावात. सो ऋतू येयला ताका म्हटलें बरें मिक्स कर म्हटलें. सेम तुमी न्ही आतां हांवें घेतला जॅकफ्रूट. तुमी जाय जाल्यार मँगो घेवं शकता. सेम अशेंच करपाचें. मँगो पयलीं प्युरी करपाचें. ही बाकीचें सेम प्रोसेस. सो हांव न्ही हें फर्स्ट टायम करता. पळोवया कशें कितें जाता तें की हांवें केन्नाच करूंक ना. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो पळोवया कशें जाता तें. बरें जालें जाल्यार आनी करतलें हांव मागीर. ताका लागून हांवें एकूच अमूल क्रीम तो पॅकेट तो एकूच घेवन केला हांवें. सो पयलीं पळोवया म्हटलें कशें जाता. चल तूं चल. ओके सो बरें ताका मिक्स करून घेता. मागीर मिक्स करून जालें न्ही बारीक बारीक क्यूब केला हांवें. कट म्हणजे बारीक बारीक कट केला जॅकफ्रूट तें घालता. कित्याक तें खाताना न्ही मातशें लागता न्ही. तो खबर आहा न्ही नॅचरल्सान तुमी आयस्क्रीम खावपाक गेल्यार खाताना न्ही मदीं मदीं ते लागता पिसीस. सो हांव ते पिसीस कट करून घालता. हालें सो हे बारीक पिसीस केला ते घालता. सो हांव न्ही हितून घालून दवरतलें. हें आयस्क्रीम डबोच आसा. ओके एअरटायट कंटेनर घालून दवरप तें. ओके सो हितून घालता. सारकें जालें. सो हें आतां हांव डीप फ्रिजीन दवरतलें फ्रिजरान न्हू. हांव हें न्ही 5 to 6 hours दवरतलें. होप हें बरें जालें पुरो. सो हें न्ही बरें जालें पुरो. कित्याक शिव केन्नाचो लागलेलो कर म्हणून की भायर मेळटा हाडपाक गेल्यार पण घरा करप बाळून. इफ तें बरें जालें जाल्यार आनीक करून दवरतलें हांव. ओके सो पळोवया आतां एक 5 to 6 hours दवरतलें. मागीर काडून पळोवया कशें घेता तें. ओके सो आतां आमी आयस्क्रीम खाता. टायम जालो 11:30. एक्चुअली चिंतलें की फाल्यां खावया आनी विडियो एड कंटिन्यू करया म्हणून. सो शिव बरो आतांच आयकय. कशें जालां म्हाका खबर ना पळय सो घट जालां अशें भायर. तूं काड न्ही तूं काड हांव विडियो काडटा. आनी हें कर पळोवया इल्लें काड आनी टेस्ट करून पळय. ना हांव केन्ना आयस्क्रीम बी
हांव केन्ना आयस्क्रीम बी हाडटा न्ही हांव मातशें काडून 5 मिनटां भायर दवरता कित्याक खबर आहा तें मागीर आयस येता न्ही म्हणजे खूब घट आसता न्ही ताका लागून म्हाका इल्लें दी हांव फक्त टेस्ट पळयता पुरो म्हाका इतलो पुरो ओके तुमकां न्ही हांव खावून सांगता कळ्ळें आयस्क्रीम घातलं पळोवया म्हटलें खावून कशें लागतें सेम म्हाका इल्लें घाल शिवात इफ ते जालें न्ही बरें जाल्यार आनीक आसा जॅकफ्रूट ते मागीर करपाचें आईक दी खावून सांग कशें आसा इल्ली जाय आईकूय इल्ली जाय खंय घे सो खावून सांग तुमकां बेस जाला तुमी आनी ट्राय करपाचें न्ही करूंकूच जाय ट्राय म्हणना हांव शुअर करा तुमी बरें न्ही चिंतूंक ना केन्ना करतना न्ही पिसीस घाला नाका इश्वी ओके हांव खावूंक घेता मागीर दाखयता तुका हो आनी खावपाक दिना देव सकाळ सेम नॅचरल भशेन बरें आं सेम नॅचरल न्ही बरें आमगे हेका जाय खंय आयस्क्रीम कितें सो जालें आमचें आयस्क्रीम खावून आनी तुमी मुद्दाम ट्राय करा अशें ना हां हेणें आनी एकदां घेतला पुरो म्हटलें रातचें खावपाक भंय दिसता म्हाका बरें जाला खंय इश्विका थोडें दिलें आमी न्हू रे खावपाचें जस्ट तोंडान घालता इल्लेशें ओके मुद्दाम तुमी ट्राय करता खूब बरें जालां कांय वर्स लागना कंडेन्स मिल्क मागीर दूद आनी क्रीम ओके अशें करून तुमी दवरात सेम तुमी अशें मँगो करात नाजाल्यार जॅकफ्रूट ओके चला 11:30 जावन गेली तो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्रायब करात तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हणटा बाय हय ते बाय म्हण आनी हे काडून दवर मारतलो आता आयस्क्रीम I love you, friends. Please comment and subscribe to my channel.